कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा कष्टांनी नष्टां सांबाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांबाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंद्रा आपल्या कोपा तुमका तो आपय तसा शांतीच्या बंद्रा आपल्या कोपा तुमका तो आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा पाकांचा कणकां बुडोडासच्या भरवोस सांडून रोडोंग बसच्या पाकांच्या कणकां बुडोडासच्या भरवोस सांडून रोडोन बसच्या विश्वास फाको रक्षण दिवच्या आमकां तो आपय तसा विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या आमकां तो आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू म्हाका आपय तसा तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा म्हाका आपय तसा मोगळा जेसू या संजेच्या वेळार परत आमी हांगासर तुज्या हजरपणांत हजर आसा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी दिन वचता तुजी स्तुती आमी गायता परत तुजें दर्शन या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिफात आमकां हर एकल्याक दिवंक तुवें खुशी वेलाय आमचे सांगात तूं आसाय जेसू तुका आमी अर्दान करता तुका आमी नामान करता सोमिया जेसू तूं कितलो बरो कितलो आमचो तूं मोग करताय हर एक घडी आमचे जिवीत तूं सोलोवन वताय आमच्या बगलेक तूं रावताय ना कसलीच बेबिरांत आमकां आमी तुज्या हातांत आसतना तुज्या सवळे काल आमी रावतना कित्याक तूं आमचो भद्र आसरो तूं आमचो खडाप तूं आमची कृपा सकत सोमिया जेसू तुका आमी स्तुती गायता तुका आमी ओगळाप दिता सोमिया तूं कितलो बरो आमचे संगी आसाय आज परत आमकां तुवें सांगात हाडलाय या आराधना वेळार आमी तुका समर्पण करता प्रत्येक जावन जेसू हांगासर या
देव मंदिरांत आजर आसल्या भाव भयणीक तशेंच विविध माध्यमां मारिपात जावं गांवांत तशें परगांवांत हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावनांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता। सोम्या तुजी दैवीक सकत कृपा तांचे जिविता वाळय, तुजो मोगाचो अनुभव गो तांकां दी। तांच्या सांगाता राव हर एक दीस हर एक घडी तांचे जिवीत तूं चलोवन बर। सोम्या तूं तांकां आशिर्वादांनी बर, सोम्या तूं तांकां कृपेन बर, सोम्या तूं तांकां शक्तीन बर। तांचे सांगाता राव तांचो दिसपट्टो वावर करून करपा दी। तांकां कुडीची आत्म्याची मोतीची भलायकी तूं दी आनी अशें तांचें जिवीत तुज्या हजरपणान ते नंदन कर, पवित्र कर। प्रत्येक जावन मोगळा जेसू ह्या आराधनान भागीदार जाल्ल्या वरवीं तांकां आशिर्वादाचो शिवर देव नेवन दी। तांणी दिवचो तो थोडो वेळ तुका आनी त्या वेळाक तुजे थावन आशिर्वादांची कृपा शिवर तांचे जिविता वचून दी आनी तांचें जिवीत फळां बरी जावं, तांचें जिवीत नंदन जावं, तांचें जिवीत संतोश बरी जावं। सोम्या तुका आराधन, सोम्या तुका मान आनी व्हगळां, सोम्या तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कीर्तन 30 आनी 4 वाक्य 4 म्हणटा, सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता। आमी हर एक दीस हर एक घडी ताका उलो मारता आनी तो आमकां जाप दिवन आसा, आमचे सांगाता तो रावता, आमचें जिवीत हर एक घडी आमी आमचे चलोवन व्हरता। आमी कितलीं भागी ताच्या सावळेंत ताच्या हजरपणांत आसची मोगाळ भवन आनी भयणीनो। आज ह्या आराधनांत आमी भागीदार जातना प्रत्येक जावन गेल्या त्या म्हयन्या खातीर, ऑगस्ट म्हयन्या खातीर ताका आमी अर्घ दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया। नवो म्हयनो सप्टेंबर आमी प्रारंभ केला। ऑगस्ट म्हयन्यांत हर एक घडी हर एक दीस आमच्या बगलेक रावन आमची जतन घेतल्या, आमकां ताणें सांबाळून चलोवन व्हेलां। सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले पिडेशिण्यांतली आमची ताणें जतन केल्या आनी त्या मारिपात तसो मोग आमकां ताणें उगडाप केला। आनी परत नवो म्हयनो वर्स पोर सुरू जाल्ल्या परी आमकां भोगता। 8 म्हयने सोंपले, 9व्या म्हयन्याक ह्या वर्साचे आमी पांय तेंकला आनी थोड्याच दिसां वा म्हयन्या म्हणल्या बरी वर्स आखेर जावता, सोंपोवन वेता। आमचें सगळें जिवीताच्या हातांत आसा, तो चलोवन व्हरता। तर ह्या म्हयन्याक आमी पांय तेंकला आसता, आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया। ह्या सगळ्या म्हयन्यांत तो आमच्या बगलेक रावोन दी, आमची जतन करून दी, आमचें जिवीत चलोवन व्हरून दी म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो। कित्याक तो आमचे संगी आसा जाल्यार आमकां कसलीच बेभिरांत ना, आमकां कसलेंच बेभिरांत ना, कित्याक ताच्या हातांत आमी आसा। वी आर इन द सेफर हँड्स ऑफ द लॉर्ड, then we need not to worry because he will take care of us. He will lead us and guide us each and every moment of our life. आमकां बेभिरांत ना, कित्याक तो आसा। तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांबिया। सोमयाच्या हजरपणान आमी बसून आसा। ह्या नव्या म्हयन्याची सुरवात केल्या आसता आमच्या मोतींत जैतीं चिन्ह आसूंक बरो। ह्या म्हयन्यांत हाती घेवंक आमचो वावर काम आसा जावंक बरो, आमची म्हणली योजना, आमची म्हणली कितें मांडवळ आसा जावंक बरो। हें सगळें आज ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया। आमचें योजन आमचें न्ही, बगर आमचें योजन ताचें जायचें। आमी करच्या हर एका मांडावळेर संगतीचेर ताच्या कृपेचो शिवर वचूंक जाय आनी तवळ मात्र आमी हाती घेवंक अशें तें हर एक काम वावर तो फळां बरी जाता, अर्था बरी जाता आनी तो पवित्र जाता। तर एक घडी भर आमकांत त्या सोमयाच्या पांय तळ आमी हाडया। सगळें आमचें जिवीत आमी करूंक सो वावर हर एक काम ह्या म्हयन्यांतलें सगळें ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया। तो पवित्र करून दी म्हणून एक घडी भर आमी मागया।
आमकांत समर्पण करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां कितेंय कश्ट आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा, समस्या आसा, सोलवणी आसा, आर्थीक अडचणी आसा, वा विविध समस्यांक आमी वळख जाल्या, आनी कितें आसा, सगळें ह्या घडये ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. ताचे कडेन आमी मागया, ताचेर आमी पातयेनी दवरया. आमचो बरवोसो ताचेर एकल्याचेर मात्र. तो आमचें बळ, तो आमचे भद्रती, तो आमची सकत. ताचे विना आमी कांयच करूंक शकना. सगळें त्या देखून आमी ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. आमकांत ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. आनी एक घडी भर त्या सोमया कडेन आमी मागया. कीर्तन 60 वाक्य 1-3 म्हणटा, देवाक सईकार कर सगळे पृथ्वीये, ताच्या नांवाचे महिमेक कीर्तनां गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या सोमयाच्या आसरपणांत आसतना आमच्या जिवितान हर एक दीस असर्या अद्भुतां घडटात तें वळखतना प्रत्येक जण फाटल्या म्हयन्यांत ताणें आमच्या जिवितान केल्ल्या त्या विस्मिता खातीर, असर्यां खातीर, बळवंत कार्यां खातीर त्या सोमयाक जयकार करया. त्या सोमयाची स्तुती गावया. त्या सोमयाक नामांकन आमी गावया. गीत आकाश येदल्लो भूमी येल्लो नीने ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ. त्या सोमयाक सांगून, त्या सोमयाक समर्पण करून त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. पाण संको सो गी संको 21. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜರು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು,
ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भावन आणि बहिणीनो, सप्टेंबर महिनो आम्ही प्रारंभ केलो. सप्टेंबर महिनो एक विशेषतान बरलो हो महिनो जावन आसा. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मुर्यमाच्या जल्माचे फेस्त आम्ही आचरण करता. सप्टेंबराच्या 14 तारखेर कुर्साच्या जैताचे फेस्त आम्ही आचरण करता. सप्टेंबर 15 तारखेर दुखी साहिबीचे फेस्त आम्ही आचरण करता. तशेंच ह्या म्हयन्यांत विशेष तरान दोगां महान व्यक्तींचो आमी उगडास करता. एक कोलकाताची सांत तेरेज मादर तेरेजा, तिचो आमी उगडास करता. तशेंच आमच्या मंगळूर दियेसीचेक मुखेलपण दिल्लो आमचो आदलो बिसायब देवादीन बाजील सोजू, ताचो आमी उगडास करता. ताचे आत्म्याक आमी शांती मागता. सप्टेंबराच्या 5 तारखेर आमी शिक्षकीचो दिवस आमी आचरण करता. टीचर्स डे आमी आचरण करचें सप्टेंबराच्या 5 तारखेर. सप्टेंबराची 5 तारीख कित्याक आमी शिक्षकीचो दिवस आचरण करचो ह्या विशयान आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन ताच्या जल्माचो दीस तो. थोड्या वर्सां पयलीं थोड्या विद्यार्थ्यांनी तसो जल्माचो दिवस आचरण करूंक संभ्रमूंक ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें दिल्ली जवाब, म्हजो जल्माचो दीस कित्याक? ताचे बदलाक जर तर म्हज्या जल्माच्या दिसा सर्व शिक्षकींक मान दिवन तो शिक्षकीचो दिवस आचरण केलो जाल्यार कितलें बरें. आनी ताची आशा, ताची अभिलाषा कितें आसली ती जारी केल्या. आनी त्या दिसा हांव आज पर्यंत सप्टेंबराची 5 तारीख शिक्षकीचो वा टिचर्स डे जावन आमी आचरण करता. एक शिक्षक वा शिक्षकी म्हळ्यार कोण हें सवाल आमच्या मतींत उदेलें जाल्यार वा आमकां आमी विचारलें जाल्यार एक विशय आमकां म्हणटा, एक शिक्षकी एक व्यक्ती ताच्या हाताखाल आसलेल्या त्या विद्यार्थींक जानवाई आपणावंक जिवितांत कॉम्पिटंट शाती वा सकत जोन घेवंक तशेंच मावल्या बरीत एक जिवीत रुपीत करूंक मुखेलपण दितात असलो एक व्यक्ती. त्या देखून एक शिक्षकीचो पात्र एक वर्तो जावन आसा. एक बरोवपी अशें म्हणटा की एक धाकटेर नीज जावन ह्या संवसारांत देव वा देवाचें आजारपण म्हणयेत, पूण ह्या धाकटेराक मार्गदर्शक दिल्लें, ह्या धाकटेराक तयार केल्लें एका लेखान तें शिक्षकीन म्हणटा. A doctor is truly God on earth, but the maker and the mentor is none other than a teacher म्हणटा. त्या देखून असल्या एका धाकटेराक देव ह्या संवसारांत आसा केल्लो एका शिक्षकीन
तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक शिक्षक शिक्षकीचो पात्र एका व्यक्तीच्या जिवितांत कितलो वर्तो कितलो महान हे आमी अरियेकली समजता। त्या देखून एक शिक्षक शिक्षकी ताच्या हातांत दिल्ल्या त्या एका विद्यार्थीक एका भुरग्याक ताचें जिवीत रुपीत करतात। मनशापणान मौल्यांनी ताचें जिवीत बरोवंक रुपीत करूंक ती आदार दितात। आनी त्या देखून शिक्षक शिक्षकींक आमी मान करचो, तांचे खातीर मागचें, तांचे विशयांत ओडपण उलोवचें हें अरियेकल्याचें कर्तव्य जावन आसा। तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी आराधन चलोवन व्हरतना आज प्रत्येक जावन शिक्षक शिक्षकीचो आमी उडास काडया। न्हय केवल संवसारी शिकाप दिवचो तो शिक्षक शिक्षकी, भावार्थी शिकाप दिवचो वा एकालेकान आमच्या जिवितांच्या हर एका घडये आमकां मार्गदर्शन दिवचो तो आमचो शिक्षक। आमची शिक्षकी ती आमच्या जिवितांत मार्गदर्शक दिवन आमचे जिवीत मनशापणान रुपीत करूंक मौल्यांनी बरोवंक आनी प्रत्येक जावन आमकां काथोलिकांक क्रिस्ती मौल्यांनी आमचे जिवीत रुपीत करूंक आमकां मार्गदर्शन दिवचो, आमचे जिवीत चलोवन वचो तो एक अपूर्वसो व्यक्ती जावन आसा। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी अरियेकल्यांनी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार, आमच्या जिविताक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार जल्मल्ल्या त्या घडयेंतावन एक आवय बापूय आमची पयलीं भावार्थी शिक्षकी हे पवित्र सभेची दोतोर आमकां म्हणटा। पेरंट्स आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फेथ फॉर्मेटर्स ऑफ आवर लायफ। आमच्या जिविताची भावार्थी शिक्षकां जेजूक दिल्ली, जेजूची वळख दिल्ली ती शिक्षकी आमची आवय बापूय। ताचे उपरांत आमच्या जिवितांत याजक धर्मिका आनी इस्कॉलाक वयतना ती शिक्षकां मेटां म्हणल्या बरें आमकां तांणी मार्गदर्शन केलां, आमचे जिवितांनी रुपीत केलां। आज आमी कितें जावन आसा ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना वरवीं, ह्या सगळ्यांच्या मुखेलपणा द्वारे, ह्या सगळ्यांनी आमकां दिल्ल्या त्या बऱ्या शिक्षणा द्वारे आज आमी कितें जावन आसा। आज आमी एक व्यक्ती जावन, एक मनशापणान भरली व्यक्ती जावन आमी रुपी जाल्या जाल्यार सगळो मान वगळाप ह्या सगळ्यांक फावो जाता। तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर असल्या शिक्षक शिक्षकीचो आमी उडास करया। प्रत्येक जण आमच्या जिवितांत आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या कितलीं जाणां आमच्या उडासाक येतात तितल्या जाणांचो आमी उडास करया। तांकां हर एकल्याक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया। तांणी व्हडलें मिसांव केलां, सोमयाचें व्हरतें मिसांव केलां। सोमयान तांकां विंचून काडिल्लें, सोमयान तांकां आपयिल्लें, सोमयान तांकां एक शिक्षकी जावन त्या लायिल्लें तें आमी जाणा। माथेव वाचोवांचेर अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 20 म्हणटा, हांवें तुमकां दिल्ले सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया। आपोस्तलांक जेजू धाडटाना, एक शिक्षक शिक्षकी जावन तांकां धाडटाना सोमयान म्हणलें उतरां ती, हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया। एक शिक्षक शिक्षकी जेजूचें आदर्श घेवन, जेजू खऱ्या शिक्षकाक सारकी शिक्षकी जावन ताचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जावं ती आवय बापूय, जावं ती याजक धर्मिका आनी कोणी शिक्षण दिल्ली आमकां शिक्षकी हर एकली जेजूची प्रतिरूपान जावन जे कितें जेजू एक उत्तम शिक्षक जावन जे कितें ताणें मिसांव केल्लें तेंत हें मिसांव हर एकली शिक्षक शिक्षकी करनासात आनी तांणी केल्यांत। मुन्यो बूक पोरन्यासोल्ल्यान अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 6 म्हणटा, सरके वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय, म्हाताऱ्या प्रायाक लागून तो ती वाट सांचो ना। त्या देखून तांणी दिल्लें मार्गदर्शन आमकां त्या सारक्या वाटेन चलोवंक आमकां प्रेरण आमकां आदार जावन आसा। तर सगळां एक घडीभर आमचे दोळे धांपया। उपकारी मोनाची आज आमी जावया। मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपकारी मोनाची आमी जावया। हे सगळ शिक्षकी थंय उपकारी मोनाची आमी जावया। तांकां तांचें कुटाम आसलें, तांकां तांची जायती राटावळ आसली जाल्यार सोमयान तांकां विंचून काडिल्लें। जावं पुरो भावार्थी शिक्षक शिक्षकी जावन वा संवसारी तें शिक्षण आमकां दिवचे खातीर देवान ह्या मिसावा खातीर तांकां विंचून काडलें, अभिशेक केलें आनी सोमयाचें आजारपण जावन सोमयाचीं प्रतिरुपां जावन तांच्या थबेन दिल्ल्या
त्या भुरग्यांक विद्यार्थींक तांणी मार्गदर्शन दिलां. आज तान स्वामी उडास कडेन विशेश तरान सुमयाच्या पांय तळ आमी तांकां समर्पण करया. तांचे खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया, उपकार आमी आठवया. आमच्या जिवितांत असली शिक्षक ही फावो केल्ल्या खातीर सुमयाक आमी अर्गां दिवया. सुमयेचो उपकार आमी आठवया. जर तर कोणी आमकां शिक्षण दिल्ली शिक्षक देवा दिन जाल्लो उडास येता, तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया तांकां, तांच्या आत्म्याक शांती मागया. आनी जी कोण शिक्षकी आसात आमकां उडास येता तांचे खातीर ह्या घडये एक घडीभर आमी विशेष तरान मागया. सुमयाच्या पांय तळ तांकां आमी हाडया. तांचे खातीर सुमयाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. ह्या बऱ्या शिक्षकी मारिपात तांचे त्या त्याग समर्पित जिविता मारिपात कितलें बरेंपण आख्या संवसारार आमच्या देशांत, आमच्यात पवित्र सभेंत, आमच्यात दियेसीजेंत, आमच्या विद्या संस्थे मारिपात, आमच्या बावर्ती केंद्र मारिपात, इगर्जा मारिपात कितलें बरें तें शिक्षण आमकां मेळ्ळां. एक बरो व्यक्ती जावन रुपी जाल्या. ते देखून तांचो उडास करून तांचे खातीर आमी मागया. सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. आज आमी तांकां दिवचे गुरुदक्षिणे आमचे मागणे ती आमचे जावन खंडीत जावंक बरो उतार प्राय पावल्यान, जावंक बरो आतां शिक्षक जावन वावर करनासात. आज आमचे जावन ती कितें अपेक्षिनान, पूण आमी तांकां दिवची गुरुदक्षिणे तांचे खातीर मागचें विशेश तरान. तांचे खातीर आमी मागचें. हाचें की व्हरतें दिर्वें, हाचें की व्हरतें इनाम आमी तांकां दिवंक शकना. त्या देखून तांचे थंय आमी उपकारी मनाची जावया. जावं ती आमची आवय बापूय, जावं ती आमचे ते विगार सहायक धर्मीक भाव भयणी आमच्या बिरगजीन वावर केल्ली, आनी तशेंच विद्या संस्थे मारिपात शिक्षण दिल्ली ती शिक्षकी जावंक बरो तांचे खातीर आमी मागया. उपकारी मनाची आमी जावया. आमकांत त्या सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करतना ह्या सकड शिक्षकींक सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. आमी घव्यांक गीत तें तनु मनवा अर्पिसुवे देवा, एन्नने अर्पिसुवे देवा. आमकां सुमयाच्या पांय तळ समर्पण करतना ह्या सोर शिक्षकींक सुमयाच्या पांय तळ आमी हाडया. सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. सुमयेची कृपा सकत तांकां तांच्या कुटुंबाक वाळोवन दी. आमची फाटल्यान 1.5 वर्सां जावन इस्कॉलान दांपल्लीं आतां उक्ती जावंक आसात. ह्या शिक्षकी जायतो वावर करनासात घरांत रावन. सुमी तांकां विशेष तरान ताच्या ध्यान्यांनी सक्तेन बरोवन दी म्हूण आज आमी मागया. इस्कॉलान प्रारंभ जाताना तांकां बरी भलायकी सुमी तांची जतन करून दी आनी तांचे मारिपात शिक्षण हे भुरग्यांक दिवंक तांकां उजवाड लाबोवन दी म्हणून सुमया कडेन तांचे खातीर मागया. आनी सगळ्यांक सुमयेच्या पांय तळ आमी समर्पण गावया. गीत तनु मनवा अर्पिसुवे. पाण संको 20. तनु मनवा अर्पिसुवे देवा, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಯೇಸುದೇವಾ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನಿಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗ
ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸಾಕು ಹರಸು ಯೇಸುದೇವಾ ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगाल भावन आणि बहिणीनो जेसू एक वर्तो शिक्षक आणि तो सगळ्यांनीतल्यानी शिकयत गेलो आणि लोक आरी आरीनी ताच्या फाटल्यान आयलो ताच्या तोंडान तोंड बाईस सरतलें तें उतार आयकोवच्याक जनवायेचें भांडार जोन घेवच्याक ताचे तावन आत्मीक कुडीचें बरेंपण जोडच्या खातीर एक शिक्षक हर एक रितीन ताच्या तब्येन आसलेल्या त्या लोकांच्या गरजांक पावचो मार्गदर्शन दिवचो तो व्यक्ती जेसून हे मिसांव एक बरो शिक्षक जावन गेलो केलें आनी प्रत्येक जावन ताच्या उतरां मारी पात ती शिकोवन ताणें हर एक लागी दिली आज जेजूची शिकोवन आमकां हर एक लागी मार्गदर्शन जावन आसा आमचें बरें जिवीत जियोंक आमकां आदार जावन आसा तर आतां इंस देवाचें उतार आमी आयकोंक वेता बरो शिक्षक जेसू आमकां उजवाड दिवन दी हे देवाचें उतार घेवंक देवाचें उतार स्विकार करूंक देवाचें उतार अर्थ करून घेवंक आनी ह्या उतरां मारी पात मेळचो तो संदेश आमचे भितर जिरोवन तो जियोंक आनी आमी ती बरी खबर परगट करची ताची हातेरां जावन एक बरो शिक्षकी जावन हे मिसांव आमी करूंक सुमयेची कृपा आमी मागया आनी हे देवाचें उतार आयकूंक आमकां समी आयती करया तयार करया सुमीस्त आमी उबी रावया सीनाई पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातांव तूं उलयलो सीनाई पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातांव तूं उलयलो म्हजे लागी उलयल्यात म्या म्हजे लागी उलयल्यात म्या उतरां तुज्या भर म्हज्या मना उतरां तुज्या भर म्हज्या मना काळीस म्हजें ताणेलां तुका म्हजे आशेलां तुका काळीस म्हजें ताणेलां तुका म्हजे आशेलां तुका जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय पयले तावन 3रे वाक्य फारिसेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजू शशीन येवन म्हणालो मेस्री तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव आपणा सवें देव आसल्या करीत तूं करताय तसलें असर्यां
कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो तो विशय भोव महत्वाचो, तरी पूण साबारांनी ताका चिल्लार म्हूण घेवन ताका निग्लेक्ट केल्लो तसलो विशय जावन आसा. आनी तो जावन आसा उगडापण या अंतर्ज्ञान असो म्हत्व आनी हें कशें जोडून घेवचें म्हणल्या विशयांत. पाद्र्यापान आराधन करता आसतना सांगलें, आमी सप्टेंबराच्या 5 तारखेर टिचर्सांचो दिवस आचरण करता. आनी तांचे बसत आमी मागोवंक जाय, तांकां धन्यवाद दिवंक जाय. आनी आमचे मदें टिचर्सांनी आसात आनी निसायकी ताणें करचो तो वावर वर्तो जावन आसा. एका टिचरीचो वावर ताणें कितलेंगी वाचूंक आसा आनी तें वाचून ते अर्थ करून भुरग्यांक सरळ रितीर तांकां समजोवन जे बरें सांगूंक आसा आनी त्या भुरग्यांनी तांच्या जिवितांत वयर येवंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी ही टिचर्स खंय थावन थंय शिकतात, जाणवाई जोडतात. सरकारान नियमीत केल्ल्या या विश्वविद्यालयान नियम केल्ल्या त्या पुस्तकांतली त्या बुकांतली जाणवाय ती जोडून घेतात आनी भुरग्यांक ती जाणवाय दितात. आयच्या दिसा आमी हर एका ह्या शिक्षकां पासत मागोवंक जाय. शिक्षकांक धन्यवाद जावंक जाय. शिक्षकांक आमी शुभाशय पटोवंक जाय आनी शिक्षकांचो म्हत्व आमी हर एकल्यान जाणाव आनी हांचे बसत आनी तांकां बरें बळ सकत तांकां मेळच्या बसत आमी मागोवंक जाय. पूण आज आनी एक मॅट आमी मुखार गेलें जाल्यार शिक्षक ह्या संवसारीक जाणवया विशयी म्हाका तुका शिकयतात. जेजू एक शिकोणदार आसलो पाद्र्यापान आराधना वेळार म्हळें. आनी सांज वंचाच्या सुवार्थेंत थंयसर आयलो निकोदेमो, जुदेवो सगलो अधिकारी म्हणटा, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव. एक सरकारांतावन नेमाक जाल्लें ह्या संवसारीक तरान आमकां शिकोवन दिवचें एक शिक्षकी वर्ग, तांचो म्हत्व हांव तूं जाय तितलें जाणाव. आनी एक वर्ग जावन आसा सर्वेस्परा देवातावन जोडून गेल्ली शिक्षण लोकांक दिवचें आसलें. एक वर्गाचो शिक्षक म्हाका तुका राज जावंक शिकयता जाल्यार आनीक वर्गाचे आत्मीक शिक्षक म्हाका तुका उगडापण ह्या अंतर्ज्ञाना विशयी शिकयतात. एक ज्ञान आनी एक अंतर्ज्ञान. ह्या उगडापण म्हणटा भितर तावन म्हाका तुका येवचें तें अंतर्ज्ञान. ह्या अंतर्ज्ञानाचो मूळ ह्या वर्तो शिक्षक जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त सांजुवांच्या 7व्या अध्याय 16व्या वाक्यांत म्हणटा, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, म्हजी शिकोवण म्हजीच न्ही भागार म्हाका धाडिल्ल्याची. देखून जें कितें एक आत्मीक व्यक्ती स्वामी जेजू क्रिस्त शिकयलें तें खंयच्याय सरकारान दिल्ल्या बुकांतलें, विश्वविद्यालयान दिल्ल्या बुकांतलें, ह्या संवसाराच्या बुकांतलें न्ही, भागार सर्वेस्परांतावन आयिल्लें ह्या जोडलेलें शिकोवण जावन आसा. आतां ही शिकोवण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कित्याक म्हत्वाची? खेदाळा हांव आनी तूं मोगाच्यान हे अंतर्ज्ञान या रेव्हेलेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत, या उगडापण म्हणे आमी म्हणटा, तें आमचें थंय ना. भागार संवसारीक रासावीक जीवन मात्र जीवन आसा आमकां साबार संगती कळतेच नात.
जेजूच्या शिसांकी मोगाच्या न्हू जायत्यो संगती काळांतल्यो जेजूच्या शिसांकी जायत्यो संगती काळांतल्यो त्या देखून सामतेवाच्या 13व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यातून 15 वाक्यात आमी पळयता जेजू क्रिस्त शिशां कडेन सांगता हो पर्यंत शेवट कितें गे म्हणून आनी शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारले लागले तूं तांचे लागीं ओपारीनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गोटो समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना बारीक इम्पॉर्टंट वाक्य मोगाचें न्हू संवसाराचे राजाचे गोटो तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतासर दिताले आनी जाचे लागीं कांय ना ताणें आसलें सयत काण व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं ओपारेन उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना अशें तांचे ती सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना दोळे सण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण हे परजेचें काळीज धाड्डें जालां तांचे कान जाल्यात धाट दोळ्यांक पडलां दंपण नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें हें वाक्य आज हांवें तुवें विमर्श करून पळोवंक जाय म्हाका आनी तुका वांजेलाचें साबार उतरां कितें गेल्यार अर्थ जायनात जिवनांत एका वयर एक मार पडटा तरी पूण आमकां आनकी कितें कित्याक म्हूण म्हाका आनी तुका कळटा आसना हांगा धांवता थंय धांवता आमकां इतलो पुरा अन्याय जाता कितें पुरो जिवनांत जावन आसा पूण कित्या खातीर अशें घडटा या हाचे फाटल्यान कितें उगडापण आसा कितें हाचे फाटल्यान हांवें शिकोवंक जाय तें हांवान तूं नेणाव मोगाचें न्हू कित्याक म्हाका आनी तुका उगडापण ना हांगासर आमी पळयता जेजू म्हणटा तुमकां तें उगडापण जावंक फावो जालां पूण सगळ्यांक कितें फावो जावना आज हांव आनी तूं खंयच्या वर्गांत आसा म्हणलें हांवें तुवें चिंतून घे जाय हांवें तुवें वांजेल केवल वाचलो या इतर कितें आमी समजलें तितलेंच म्हजें आनी तुजें जिवीत गी ह्या उगडापण म्हाका आनी तुका कितें जालां ह्या जिवितांत रिविलेशन कितें जालां म्हणलें हांव तूं जाणा जाता म्हणलें मस्त गरजेचें सांब पौल सांगता दुसऱ्या कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 18वें वाक्य दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिना पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालीक पूण दिश्टी पडना तें सदांच काळबळटात आसलें आज हांव आनी तूं खंयच्या जाणवायाचेर वंदून आसा दिश्टीक पडच्या संगतीच्या जाणवायाचेर हांव आनी तूं वंदून आसा दिश्टीक पडनातल्या संगतींत हांव जें कितें हांव आनी तूं अंतर्ज्ञान जोडूंक हांव आनी तूं पळयता गे म्हणलें सवाल ह्या अंतर्ज्ञाना विशयंत दिश्टीक पडनातल्या संगतींत हांव जें कितें हांव आनी तूं जाणा जावंक पळयता गे हांव आनी तूं ताचे वयर अदृश्य संगतींचेर हांव आनी तूं जाणा जावंक पळयता गे म्हणलें एक चिंताप हांवें तुवें आठोवंक जाय मोगाचें न्हू त्या देखून पयली संगत हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमचें संवसारीक उगडापण आमकां दोळ्यांक दिसच्या संगतींचेर आसा तर आत्मीक उगडापण आमकां दोळ्यांक दिसनातल्या संगतींचेर आसा दोळ्यांक ह्या दोळ्यांक दिसच्यो संगतींचें उगडापण एक दोळ्यांक ह्या दोळ्यांक दिसनातलें अंतर दोळ्यांक दिसचें आसलें अंतर जाणवाय आसचें आसलें आनी एक जाणवाय आसा आनी ताचेर हांवें तुवें गमान दवरूंक जाय स्वामी जेजू सामातेवाच्या 7व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत ह्या विशयेन सांगता मोगाचें न्हू कितें सांगता पवित्र म्हूण लेखतात तें कान सुण्याक घाली नाकात तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात कित्याक हांव सांगता आज आमचे मदें साबार जाण जाणवत व्यक्ती आसात मस्त शिकल्या आमी आनी आमकां हें अंतर्ज्ञान म्हणलें पिशेपण म्हणून बगता हें कालें अंतर्ज्ञाना विशयेन उलयतात आमी इतलें शिकल्या ह्या बुकांत आमकां दिसच्या बुकांत इतलें पुरा शिकल्या तर आमी इतलें शिकून हांगासर एक अंतर्ज्ञान म्हणटात हाचे विशयेन कालें म्हणून तिरस्कार करतात हांवें तुवें सोम्यान जेजून सांगल्या बरें जें कितें मोतयां आज हांव आनी तूं ह्या घडये नियाळ करना आसा मोगाचें न्हू पांया पोंदा
मस्ती नासतना ताजे विशयंत जाणा जावन ह्या विशयंत आमी उगडापण कशें जोडचें असो म्हत्व कितें म्हणलें ह्या वेळार हांव तूं नियाळ करया. उगडापणांत दोन संगती आसात. एक जराल उगडापण आनी एक खासगी उगडापण. जराल उगडापण म्हळ्यार सगळ्यांक कितें मेळटा. आतां चिंत्या वांजेल आसा तो क्रिस्तांवंक मेळटा अक्रिस्तांवंक मेळटा. हजारो जाणांक सगळ्यांक तो वाचूंक मेळटा. ह्या देव म्हळ्यार कितें हांव तूं हर एकलो सगळ्यांक आमकां कळटा. देव म्हळ्यार अशें देव म्हळ्यार तशें जाय तितलें आमकां बुकांनी वाचूंक गिसूंक मेळटा. ह्या संगती आमी पळयता तें पुरा ताजें शाश्वतपण. देव म्हळ्यार शाश्वत, देव जावन आसा बरो, हें पुरा सगळ्यांक कळीत आसचें संगत जावन आसा. आनी हें जराल उगडापण. खासगी उगडापण म्हळ्यार त्या व्यक्तीक ताचो गुंडायतावन अर्ज जाता. एका सन्निवेशा विशयंत एका उतरा विशयंत देवाच्या उतरा विशयंत गुंडायतावन ताका अर्ज जाता आनी तो सांगता या ती सांगता अशेंत विशय ह्या जिवनांत ह्या सन्निवेशांत म्हाका तुका अशें अन्वय जाता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी हाच्या मुखार वेच्या पयलें एक लौकीक उदाहरण दिवचें जाल्यार चिंत्या एकलो चीफ गेस्ट येता. आमच्या एका इस्कालाक व्हडलो एकलो चीफ गेस्ट येता. चीफ गेस्ट आयिल्ल्या वेळार व्हडलो मनीस आयिल्ल्या वेळार हजारांनी लोक त्या कार्यक्रमांत आसता. तो येता भाशण दिता. तें भाशण दिल्लें सगळे हजारो लोक आयकता आनी वेता. पूण त्या इस्कालाच्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे थोडे व्यक्ती आसात ते त्या चीफ गेस्टा लागीं बसून सांगाता तें उलयतात. ताका कापी फळार दितात, ताजे लागीं जेवतात, ताजे लागीं उलयतात. खासगी उलोवन त्या मनशा लागीं संबंद दवरतात. ते उरल्या हजारो लोकांक ते मेळना तो अवकाश मेळना. कोण तो कमिटींत आसात सांगत आसा ताका मात ताजे पर्सनल चिंता पर्सनल वैयक्तीक अभिप्राय ह्या चिंताप वांटून घेवंक मेळटा. तशेंच एक जराल उगडापणांत सगळ्यांक कितें मेळटा तर ह्या खासगी उगडापणांत थोड्यांक मात्र देवाचो अर्थरितीर अनुभव जाता, अर्थ कळीत जाता, संबंध थंयसर बांदून येता. देवाची संपूर्णकाय ताजें उगडापण एकच पटी कळीत जायना. उडास दवरया. देवाची संपूर्णकाय एकच पटी सबार जाणांक कळीत जायना. थोड्यांक कळीत जाता ना म्हणना जाल्यार सामान्य तरान इल्लें 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 जावन चड उगडापण जाता. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार प्रवादी मुखांतर उगडापण जातालें. उपरांत जेजू क्रिस्ता मुखांतर उगडापण जातालें. ताजे उपरांत पवित्रत्म्या मुखांतर संपूर्णकायेचे उगडापणाचे अवकाश लाभला मोगाच्यान. त्या देखून हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारिसदार नेमला. हाचेच मार्फत ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचयल्ली. पयलें प्रवादी उलयलें, उपरांत जेजू आयलो. आनी जेजू कितें म्हणटा सांजवांच्या 16व्या अध्यायान 12व्या आनी 13व्या वाक्यान म्हणटा जेजू हांवें तुमकां पुरा सांगत्यो सांगूंक नात. आनकी सांगचें तुमकां मुस्तो आसा पूण तुमकां तितलें मांड्या भितर घालूंक जावचें ना. 12व्या आनी 13व्या वाक्य म्हणटा आनीकय जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक तांकां ना. सताचो पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगत्यो तुमकां कळयतलो. हांगासर पळया प्रवादी उलयलें, इल्लें आमकां कळीत जालें देवा विशयन. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनीकय चड म्हाका तुका ताणें कळीत केलें. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या उपरांत येता पवित्रत्व तो आनीकय चड तुका सांगता. आनी हो पवित्रत्व आजुनी ह्या संवसारांत तुजे मुखांतर म्हजे मुखांतर हर एकल्या मुखांतर जाय तितलें सांगूंक उगडापें करूंक आशा येता. आनी तें अंतर्ज्ञान मोगाच्यान हांवें तुवें जोडूंक जाय. ह्या खासगी उगडापणाचो आतां हांव
देवाच्या जराल उघडापणाविशयंत जाय तितले घंटे उलयत मोगाच्यान खासगी उघडापणाच्या विशयंत एक महत्व हांव तुका आमी एक नियाळ करया त्या दळा मात्र हाचे अंतर्ज्ञाना विशयंत असो महत्व म्हाका तुका कळीत जाता. एक उदाहरण दिता धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी 27 आनी 28 वाक्य अध्याय वाचलो जाल्यार थंयसर सांव पावलाक आनी इतर बंदिवानांक ते कैदी करून तांकां शतपती रोमाक आपोवन व्हरता. मुसळांक तें वाचून देखून वो अध्याय 27 आनी 28 घरा वचून वाचा वेळ ना वाचूंक सगळो. पूण ह्या 27 आनी 28 अध्यायांत अंतर्ज्ञानाचो म्हत्व हांव तूं जाणा जाता. थंयसर त्या सांव पावलाक आनीक इतर जाणांक कैद्यांक व्हरता आसतना ते वेता आसतना एका जाग्याक व्हरून दर्याच्या वाटेर येता आसतना एक सुंदर बंदर म्हणल्या जाग्याक वचून पावतात. थंय पावल्या उपरांत तांकां मुखार वचूंक वारें आदाळ येता. वारें ते दर्यांत वळटा आनी ह्या वरवीं तांची बोट मुखार वचूंक आयकना. आनी त्या वेळार ते कितें करतात सांव पावलो म्हणटा आमच्या जिवाक लागून आपाय आसा. सांव पावलो कितें आसलो तो पवित्रत्वाच्या सक्तीन बरयलो आनी त्या देखून म्हणटा आनी तूं मुखार वेचे नाका आमी आमच्या जिवाक लागून आपाय आसा हें थारूय उरोवंक शकचे ना त्या देखून हांगाच आमी रावया. पूण थंयसर आशिल्ले हांव एक वाक्य वाचता तुमच्या गमना खातीर. पूण शतपतीन पावलान सांगल्या गुमान केलें ना बदलाक थांडेल आनी थारू असो धनी कितें सांगता ताका चड लक्ष दिली. हिवाळ्याचे दीस पाशार करूंक तें बंदर योग्य न्ही आशिल्लें देखून पयण मुंदरून व्हरचें आनी साध्य जाल्यार फिनीस पर्यंत वेचें उपरांत हिवाळ तें काबार करचो म्हूण 16 जाणांनी ठरयलें. हांगा पळया राजजांव आशिल्लें तांच्या थंय कितें आशिल्लें राजजांव आशिल्लें. राजजांव कितें वो जागो आमकां रावोंक योग्य न्ही. तो थंड येयल्यार ताका गुत्त आसा वारें आनी येयलें कितलें ताणें वारें पळयल्यान. वो सांव पावलो वो कैदी सांव पावले कैदी आनी जालें आमकां सांगचें थंड येयलें तशें म्हणटा थारो असो धनी अशें म्हणटा जागो योग्य न्ही. सो ह्या सांव पावलान सांगलें तांणी गिन्यानाक घेवंक ना. जें कितें सांव पावलाक उगडापें जालें कितें अंतज्ञानान तो उलयलो राजजांवाचे व्यक्ती म्हणाले आमचें राजजांव जावन आसा वर्तें तुजें कितें सांगताय ताका म्हत्व ना म्हणाले. आनी परत तो अध्याय मुंदळसून म्हणटा दर्यांत वादळ उपजालें मोगाच्यान आनी अशें तें गेलें गी तांकां कश्टा वयर कश्ट संपडलें आशिल्ल्यो पुरो ताणें वस्तू उडयल्यो. पूण थळ सांव पावलो म्हणटा सांव पावल 22 वाक्यान म्हणटा पूण सांव पावल उलोवन म्हणटा आतां जाल्यार तुमी धैर्य सुकोवचें नाका म्हूण हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें कोणाचो सुद्दां जीव वेसोना पूण थारवाची मात तुमी आशा सोडय जाय. कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करता त्या देवाचो एक दूत येसरती म्हजे बगलेन रावलो आनी म्हजे लागीं म्हणालो भिये नाका पावला अवश्य जावन चक्रवर्ती वजेर तुवें हजर जावंक आसा. देखून तुजे सांगाता थारवर आसल्या सोमेस्तांची जीव देवान तुजे पसत वाटयल्यात. देखून मानेस्तानो धैर्य घेया कित्याक म्हाका सांगलां तेच परी घडटलें म्हूण देवाचेर म्हाका तिरपात येणी आसा. तरी पूण खंयच्या एका द्विपार आमी वचून लागोंक आसा. वो अंतर्ज्ञानान सांगता सर्वेस्पोर ताका उगडापें करता तुज्या खातीर ह्या सगळ्यांचो जीव हांव वाचयतां भिये नाका म्हूण तांकां सांग. आनी एका खंय म्हणी वचून ते पावतात. पूण हो लोक तो पातयेना तो कितें करता खाय नासतना जिवी नासतना रावतात. आनी त्या वेळार सांव पावलो म्हणटा आज 14 दीस तुमी खाळ नासतना जागरण केलां आनी उपास काडला अनुदकसे तुमी आपडले ना. आज म्हणून जेवा मुजेर बरोबर आसतना आज म्हणून जेवा आनी इतले तुमी कांय करून प्रयोजन ना. तुमचे राजजांव खंयसरी व्हरून तुमकां पावयना. उडास दोरा मोगाच्यानो राजजांव आमचे खंयसरी व्हरून पावयना. उगडापण सारक्या जाग्यार व्हरून पावयता. तरी पूण बारीक कश्टांनी म्हणल्यार बरी ते जेवले
आनी उपरांत मुखार वता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा थारूं फुटता. वस्तू पुरा वेतात मात्र न्ही थारूं फुटता. उपरांत 44वें वाक्य म्हणटा उरल्या थोड्यांक फळ्यांचेर आनी हेरांक तारवाचेर मोडून पडल्या कुडक्याचेर बसून थडी काडून आयले अशें सगळे शाबीतान थडीर येवन पावले. आनी खंयसर ते पावले मोगाचें नांव पळयत पुस्तक म्हणटा माल्टा द्विपांत येवन पावले. खंय पावले? माल्टा द्विपांत. माल्टा म्हळ्यार त्या शब्दाचो अर्थ हिस्ट्री सांगता, चरित्र सांगता माल्टा जावन आसा रेफ्युजी या आसरो म्हणलो शब्द. आज म्हज्या आनी तुज्या जिविताची एक गडीभर हांव उडास करया मोगाचें नांव. हांव आनी तुय माल्टा जाग्यार वचून पावले हांव गी. खंयसर गी तो माल्टा जागो कोणायकी जागो तांकां गुर्तू नासलो. खंयसर म्हूण गुर्तू नासलें. ताणें खंय गी वचूंक चिंतलें, खंयसर गी वचून पडलें. आज म्हजी आनी तुजी स्थिती हांवें तुवें कितेंय चिंतलें ह्या समाजांत. एक बऱ्या चेड्या कडेन काजार जायचें, बऱ्या चेडवा कडेन काजार जायचें, सुखाचें जिवन जियेचें म्हूण चिंतलें. तरी पूण काजार खंय जालें जावन खंय आमी येवन पावले हांव मोगाचें न्हू. आज हांव तूं म्हणटा गी हांवें माल्टा येवन पावलां. म्हज्या काजार जिवितांत गेल्लीं सपनां पुरा गेलीं. ह्या आमी सांगता हांवें बिजनेस करना उसल्या पोंगडा पोवचें म्हूण हांवें बिजनेस लाखांनी करोडांनी ह्या बिजनेसाक गेलें. हांवें चिंतनातल्या बरीं हांव आज हले एका जाग्याक पावलें हांगे. म्हजे कडेन 10 रुपये नात. हांव चिंतनातल्या जाग्याक घेवन पावलां. सगळें म्हजें सपनें पुरा गेल्यांत, फुटोवन गेल्यांत. चिंतनातल्या एका संदर्भाक घेवन पावलां म्हणून म्हाका तुका भोगता गे मोगाचें न्हू. या हांव आनी तूं माल्टा म्हळ्यार ह्या कोणा पुरा म्हजें म्हणलें मनीस आशिल्ले ते सगळे म्हाका मनीस सांडून गेले. हांव एकलोसो आसा. हांव अचानक खंयसर घेवन हांव पावलां. म्हजें जिवीत खंयसर येवन पावलां म्हणल्यार माल्टा म्हणून जाल्ल्या जाग्याक म्हजें आनी तुजें जिवीत आज आसा गे मोगाचें न्हू. या असले सबार सन्निवेश म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आशिल्ले एका टायमार. आज पुरो सन्निवेश म्हाका तुका सगळे विरोध जावन गेल्यात. आनी हांव आनी तूं माल्टा म्हणल्यार एका जाग्यार म्हळ्यार एका निराश्रीत जावन म्हळ्यार सगळे सन्निवेश विरोध जाल्यात. चिंतनातले म्हज्या जिवितांत घडोवन आसा. आनी म्हाका कोणीय ना म्हणलें एक आश्र्याक निराश्री जावन हांव आनी तूं म्हणल्यार एका जाग्यार येवन खंयसर जिविताच्या एका पावंडार येवन पावलां गे म्हणलें हांवें तुवें पळयचें मोगाचें न्हू. हजार उदाहरणां दियेत. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयसर गे हांव तूं आनी पावल्या मोगाचें न्हू. खंयसर गे हांवें आशिल्लें मस्त आसा. जिवितांत जोड घेवंक आशिल्लें मस्त आसा. पूण हांव काळेंगी जालां, खंयगी रावलां आनी खंयगी आसा. सगळें निराश जावन माल्टा हे म्हळ्यार निराश्रीत आशा सांडून हांव खंयसर गे एक कडेन आसांगी. आमच्या जिविताची एक घटना आमी पळोवन जाल्यार खंडीत जावन सबार आमच्या पैकी माल्टांत आसात. माल्टा तातूंत खंयसर गी सगळें सांडून आमी आसा मोगाचें न्हू. आनी हांगासर कितें घडटा एका सगळें सांडून खंयसर फुटलें तारूं आनी एका जाग्यार वचून ते पावतात. आनी थंयसर आकटें घालन पावलो. थंयसर उज्यांत आकटें घालन एकदम हिवाळ आसा. लोक कोण गोत्तो ना, कितें म्हूण गोत्तो ना. थंयसर हिवाळ आसा. तें उज्याचें आकटें घाल इल्ली ऊब मेळ्ळी म्हणटा आसतना ठप्प करणे जीवदाळ ह्या सावलाच्या हातार येवन रावता मोगाचें न्हू. आमचे न्ही तुज्या जिवितांत सबार पुटें अशें जाता की कांय इल्लें सगळें निराश जावन आसले कडेन इल्लो खंय मेळ्ळो आसरो मेळटा आसतना परत ते खंयसर म्हणे घडीत जाता गी. आनी थदाळा कंप्लीट हांव तूं कंगाल जाता गी. पूण सांव पावलो कितेंच थंयसर कंगाल जायना. कित्याक गे म्हणलें सवाल. सांव पावलो हे पुरो लोक म्हणटात हांगासर हांगा पळय वाक्य पळय थंयसर तेन्ना उज्याच्या दागाक एक विखाळ जीवदाळ भायर आयली आनी पावलाच्या हाताक तिणें रेवड घालो. ताच्या हाताक काळटले जीवदाळ पळोवन तांचे निवासी एकामेकाक म्हणा लागले ओ मनीस एक खुनीगार म्हणल्यार कांयच दुबावना. दर्यांतलो बचाव जावंक तो आयला तरी ताजें कर्म ताका वाचोवंक सोडिना म्हणाले. पळया एक घडीत सांपोल कित्या तो आरामशे आसून ताणें ती जीवदाळ काडून हातांतली काडून घाली. कित्याक म्हळ्यार ताका उगडापण जाल्लें, ताका अंतर्ज्ञान आसलें. कितें म्हळ्यार तो वचून रोमाक पावतलोच. खंयचेय घडीत ताका कितेंच करूंक शकना म्हणलें तो अंतर्ज्ञान आसलें.
लोकांतय आसल्या कडेन राजांव आसलें ही विखाळ जीव दळून बसल्या तेंचो लोक पुरो म्हणालो एक विखाळ जीव रावल्या ओ मनीस बाचाव जावंक साध्य ना. ह्या मनशांचे त्या हडलेंत आसलेल्या लोकांचे राजांव तांचे अनुभव पूण सांब पावला कडेन आसलें उगडापण रिव्हिलेशन अंतर्ज्ञान तें जावन आसा. खंडीत जावनी सोमयान म्हाका सांगलां हांव पावतलो म्हूण थंयसर हांव वचून पावतलो म्हूण मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून तो खंयच बी येना तो काडून हालयतात आनी उज्यान घालता. लोकी सबार पोटी म्हजे विशयेंत आनी तुजे विशयेंत सबार संगती उलोवंक पुरो. तांचें कितें सांगतात ताका हांवें तुवें तकली उन करीसे म्हणून ना. कितें तो उलयता लोक कारण कितें म्हूण सोदून काडचें की हांवें तुवें बघा जाय सर्वेस्पोर मदें म्हाका ह्या संगतींत म्हज्या जिवितांत कितें उगडापण करता कितें म्हाका अंतर्ज्ञान मुखार सांगता म्हणलें गरजेचें. आनी केदाळा सांबावलां ती जीवदाळ काडून उज्याक घाली. लोकांनी चिंतलें सांबावलोन आपणाक खंयच बादाक जायनातले बरें जीवदळे उज्यान पडली तो सुस्तलो एकचपणे पडून मरतलो म्हूण ताणें लेखलें. पूण जायतो काळ रावले उपरांतय ताका खंयच जालें ना तें पळोवन ताणें आपलो अभिप्राय बदल्लो आनी तो एक देव म्हूण तें म्हणूंक लागले. पळय म्हाका तें अंतर्ज्ञान आसलो मनशाक इमिडिएटली खले सन्निवेश आयले जाल्यार कांय ताका बदलावण जावंक ना. आनी तसो लोक कोण ह्यो फातकी घातकी खुनीगर म्हूण सांगलो लोक तसो तो म्हणटा हो कांय एक देव कांय कोण ना म्हणून. आज ही संगतींत हांवें तुवें जाणा जाय आसली एक संगत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अंतर्ज्ञानाक कितली म्हत्व दिता हांव. अंतर्ज्ञान हांव हातूंत जोड घेवंक कशें प्रयत्न करता हांव. अंतर्ज्ञान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कशें बदलावण करूंक शकता ह्या विशयान मोगाचें न्हू. मुखल्या हप्त्यांत आमी नियाळ करतले कित्याक वेळा असो आतां अभाव आसा देखून मुखल्या हप्त्यांत आमी नियाळ करता. पूण आयच्या दिसा हांव हातूंत नियाळ केल्लो विशय जावन आसा ज्ञान आनी अंतर्ज्ञान राजांव आनी उगडापण. आनी हें उगडापण दैवीक दारान येवचें सर्वेस्परांतान येवचें आनी हें उगडापण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बदलावण आनी भरवोसो आनी समाधान शांती हाडूंक शकता. पयलें सांगात. दुसरें मोगाचें न्हू हें उगडापण म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे सगळी रीतच बदलूंक शकता. रीतच बदलूंक शकता. मुखल्या दिसान परवांच्या हप्त्यान आमी हाच्या विशयी नियाळ करया. हें उगडापण आज आमी मागता आसतना आमच्या सर टिचरी बसत मागता आसतना हें उगडापण सर्वेस्वर देव हर एका टिचरेक फावो करून दी म्हणून आमी मागासय मोगाचें न्हू. कित्याक देवातावन येवच्या जाणवये वरवीं ताणीं तांच्या भुरग्यांक थंयसर शिकयत आसतना ताजें स्वरूप पसून बदलता. सरकारांतावन येवच्या बुकांनी ताज्या जाणवयान शिकयतना तांचें दैवीक राजांव सडात तर देवातावन येवच्या उगडापणा वरवीं आमचे टिचर्स शिकयत आसतना त्या भुरग्यांचें जिविताचें स्वरूप बदलता. स्वरूप बदलता. टिचरां बसत आज मागता आसतना मागीर आमी आमच्या सर ह्या जागा बसत ह्या जागा आमकां सगळें आत्मीक शिकोवण आमकां जायते परतें दितात मोगाचें न्हू. सर धर्मीक भयणी बसत आमी मागया सर्व मिशनरी भाव बसत भयणी बसत हर एका व्यक्ती बसत आमी मागया मोगाचें न्हू. कित्याक आमकां जाय आसची अंतर्ज्ञान. हें अंतर्ज्ञान दिवचो दैवीक सकत स्वामी जेजू क्रिस्त व्हडलो मेस्त्री पवित्रत्व आमचो मेस्त्री ताकाय आज आमी धन्यवाद आमी समर्पूंक जाय. ताजे विशयेन तांचे विशयेन आमी तांकां थँक्यू म्हणून आज तांकां आराधना आनी स्तुती करूंक जाय मोगाचें न्हू. तर आमी एक घडी भर सर्वेस्परा देवा लागीं एक घडी भर आमी मागया. मोगळा सर्वेस्परा स्वामी जेजू तूं जावन आसय शिकोवणदार असो शिकोवणदार. तूं जावन आसय मेस्त्री दैवीक ज्ञानान भरिल्लोय आनी आमकां हर एकल्यांक तुजें ज्ञान तुवें सांगलें सोम्या. अंतर्ज्ञान आमचें तें उगड सोम्या. उगडापण आमच्या जिवितांत येशें कर सोम्या. आमकां आमच्या जिवितांत विविध घटना आमच्या जिवितांत जाल्यान सोम्या. हाका कारण कितें म्हूण सोदच्या बदलाक सर्वेस्परा तूं आमकां उगडापें कर सोम्या. आमी ह्या सर समस्यांतावन भायर येवंक कशें ये जाय म्हणून आमकां तो उगडापें कर सोम्या. आमच्या जिवितांत घडितां कित्याक घडल्यान म्हणलें अंतर्ज्ञान आमकां दी सोम्या.
खंयसर आमी पावसे म्हणलें अंतर्ज्ञान आमकां दी सोम्या मुखली वाट आमी कसो दिसला जें म्हणलें अंतर्ज्ञान तूं आमकां दी सोम्या सर्म्या जिसू तूं आमचो शिक्षक पवित्रात्म्या तूं आमचो शिक्षक ह्या दिसा आमी तुका आराधना आनी स्तुती करता आनी तुजे लागीं मागता अंतर्ज्ञान आमच्या वाडय सोम्या भलादीक कर सोम्या आनी मुखले दीस आमचे आशिर्वादीत कर सोम्या ह्याच वेळार आमी मागता सोम्या सर टिचर्सां वचो सोम्या तांचो वावंट ताणें मुस्तो काडल्या सोम्या आज आमी कितेंय ह्या जिवितांत ह्या संवसारीक रितीर आमी इल्ले पयशे घालता तर आमी जियेता तर आमी जिणेचे साल करता जाल्यार ह्या शिक्षकांचो वावर ताणें दिल्लो वेळ मुस्तो म्हत्वाचो सोम्या जेजू आमकां शिकयल्ल्या हर एका शिक्षकांचेर तूं आशिर्वाद घाल सोम्या शिक्षकांचे कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर सोम्या शिक्षकांक सर ताची बोळ भलायकी शांती समाधान संतोष त्याच प्रमाणे तांकां दैवीक ज्ञान अंतर्ज्ञान तांकांय फावो कर सोम्या तांचे मुखांतर हे समाज आणकी चड फर्ज जोडून दी सोम्या हर एका तांच्या विद्यार्थ्यांक समाजान फर्जाचे नेकेत जावन तें बदलून आशिर्वादीत करून दी सोम्या मोगळा सोम्या हर एका व्यक्तीक जो कोणा त्या पळोवन आसा सोम्या टी व्ही मुखांतर विविध माध्यमां मुखांतर हांगासर ह्या खंयसरी वॉच करणं ह्या मागण्यांत भागीदार जावन आसा सोम्या हर एकल्या बसत मागता सोम्या दैवीक तुजो आत्मो धाड सोम्या अंतर्ज्ञान तांचे वाडय सोम्या आनी मुखलें जिवीत फळां बरीत आशिर्वादीत बेसांव बरीत कर म्हूण मागता सोम्या आमेन. Let us look at the Lord, who is our hope, our trust, and our Redeemer. Let us pray unto the Lord that He grants us wisdom and the revelation to know Him more, to understand all the situations, and to tackle life with the wisdom of God. Jesus, we surrender all our problems unto you. We surrender the circumstances which look impossible in the eyes of man. Lord, you have said nothing is impossible unto you. Do in our life things that are beyond the understanding of man. Through your revelation, grant us the wisdom to do the right things. Give us the solutions to come out of many issues and the problems in our life. Lord, we surrender specific intentions unto you. We pray for all the elders, leaders in the society, each and every leader of every country where violence is taking place. Jesus, through your blood, protect each and every person who is in your kingdom and change the people who are committing violence. Lord, we pray for the priest and the religious. Lord Jesus, we pray that you supernaturally anoint them, lead them, and fill them with your power. We pray for individuals who are today suffering through various diseases. May through your blood let them be healed and delivered. Grant the doctors the wisdom to give the right medication. Give them the revelation how to go about the medication. Lord, we also pray for our personal and our family issues. Where there is no peace, by your blood, let there be peace. We pray for many couples in the societies who have no peace in the family. May through your blood, let them receive the peace of Christ. Lord, we pray for all the children. Grant them the wisdom and the protection. May your light guide and lead every person. Hallelujah, 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 hallelujah. तालियों पे भक्ति पाना हमें गायन करिए.
ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯೇಸು. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯೇಸು. ಬಂಧುವು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಳಗವು ಯೇಸು. ಬಂಧುವು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಳಗವು ಯೇಸು. ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೈವವೇ ಯೇಸು. ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೈವವೇ ಯೇಸು. ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸು. ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಬಂದರು. ಹಿಂಸೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದರು. ಹಿಂಸೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದರು. ಹಸಿವೆಯಾದರೂ ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು. ಹಸಿವೆಯಾದರೂ ನನಗೆ ದಾಹವಾದರು. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗಿನು. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಂದು ದೂರವಾಗಿನು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು. ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗವ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. I see the Lord is blessing individuals, especially teachers with the wisdom to teach, teachers with the wisdom to change individuals who are going in the wrong direction. I see many individuals are praying for the right proposal, and the Lord is showing when you pray to Mother Mary, the Lord will guide you and lead you towards the right person. The Lord is also blessing the marriages of individuals who are going to get married in the month of September. The Lord
is also blessing and lifting up the name of certain leaders and individuals who have surrendered their lives unto the Lord. The Lord will bring them up in the society in the coming days and will give them many leadership positions in order to carry out the work of the Lord. I see two individuals being blessed with enormous wealth by God in order to help and serve in the kingdom of the Lord and to help and do charity for the kingdom of the Lord. I see few individuals' knees are strengthened. Those who do not have courage are given courage in order to speak the word of the Lord and to spread the word of the Lord. The Lord is telling, when you open your mouth, my fire will come through your tongue. Do not doubt. Do not see your present circumstances and be worried. Do not think, I am nothing, but the Lord will fulfill His plan in your life. Do not doubt, but have trust in the Lord. I see the Lord blessing Brother John right now and mightily granting him more skills and the wisdom to worship the Lord through music ministry. I see the Lord today sending His Spirit mightily. The Lord is giving wisdom and faith to many individuals who did not have faith in Mother Mary. The Lord is showing that through His grace, He is going to give faith and enlighten individuals in order that they pray for the world. I see an old woman who is being blessed right now, who is praying for her grandchildren. The Lord is telling, surely your grandchildren are being blessed. I see individuals who are praying, Lord, when will my healing come? The Lord is showing, I am going to heal you. The Lord is giving you healing, and the Lord will take you to the right doctors and give you right medication and heal you. One individual is getting the grace and healing to listen better by the grace of God. I see young, small kids being blessed, children being blessed by the blood of God, and they're completely washed. A parent has been continuously praying for her children to be washed by the blood of Jesus. The Lord is showing few children are being washed by the blood of Jesus, and few individual youths are going to be redirected in the right path. The Lord is going to bring them back to the right path, listening to the prayer of the parents. He is also going to give wisdom to the children to lead accordingly to the will of God and a right life according to the mercy of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो सर्व आम्ही दिंबी गेल्या या घडी आम्ही प्रत्येक जावन सर शिक्षक खातीर आज विशेष तरान आमी मागोंक वेता. येदुळू आमच्या भावात हांवन आमी आयकलें अंतर्ज्ञान आनी ज्ञान वा संवसारी जानवाय एका वशी दैवीक जानवाय एका वशी संवसारी जानवाय आत्मीक जानवाय वा दैवीक जानवाय दिवचे ते आत्मीक वडील ते शिक्षकी जावन आसात आनी एका वशी संवसारी जानवाय दिवचे आमचे शिक्षकी आसात. आज आमी ह्या सर्वांक सुमयेच्या पांयान ताळ्या मेळया. विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर. ह्या आत्मीक
शिक्षक शिक्षकींक संवसारीक शिक्षक शिक्षकींक हर एकल्यागे सुमी ताचें अंतज्ञान दिवन दी अंतज्ञानाच्या सक्तीन कृपेन तांकां बरोवन दी केवल न्ही संवसारीक शिकाप मात्र वा बुकाचें शिक्षण मात्र ताचे चड क्रिस्ती मौल्यांनी तांचें जिवीत रुपीत करूंक बऱ्या गुणांनी तांचें रुपीत जिवीत रुपीत करूंक मार्गदर्शन दिवच्या खातीर ह्या शिक्षक शिक्षके खातीर आमी मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो 2 वर्सां जावन लॉकडावन इस्कॉलान सारकी शिक्षक शिक्षकीचे जिवीत कश्टांचें जालां थोड्यांचें टेम्पररी आसलें काम लॉकडावन घालून घेतलां तांचें आर्थीक परिस्थिती कठीण जावंक पावल्या आनी जे घेवन शिक्षक शिक्षकी आसात जावंक बरो तांचें काम ते परमनंट जाल्यार सांबाळ मेळना अर्थीक तरान ती कोश्टून आसात जायते समस्या आसात तांकां कुटुंबाचे समस्या आसात आनी ताच्या बरोबर भुरग्यांक ऑनलायन मारिपाक क्लास शिकण्याचे विविध तरांचे अडचणी बांदपास आसात मस्तू आमची शिक्षक शिक्षकी कश्ट आसात एका तराच्या वत्तडाक वळख जाल्यांत आनी जायत्या मानसीक तरान ती कश्टून आसात आज ह्या शिक्षक शिक्षकींक सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया तांचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागया सुमयान तांकां अभिषेक करच्याक आपोवच्याक तांकां गुण करच्याक बरी भलायकी मोतीची समाधान भलायकी तांकां दिवच्या खातीर विशेश तरान आज आमी मागया मोगाचें प्रत्येक जण सुमी आमचो मेस्त्री तो एक वर्तो शिकोवन जावन आसा आनी ह्या सुमयाचें मिसांव सगळ्या संवसारार चलोवन व्हरच्या ह्या पवित्र सभेचो वडील बाबा साहेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक आनी प्रत्येक जण आमच्या दियेसीजेंत ही सुमयाच्या वर्त्या शिकोनदारा सारको शिकोनदार जावन आमचे गवळी बाप ह्या दियेसीची मोखेलपण दिवन सुमयाची ती शिकोवन एक वर्तो शिक्षक जावन आमचे देशी जीवन आसा तांचे खातीर आनी तांचे साव वावरडी जावन वावुरतल्या सर याजकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर आनी सर शिक्षक शिक्षकी खातीर भावार्थी प्रत्येक जण आयज तरेचें क्रिस्ती शिक्षण दिवचें त्या शिक्षक शिक्षकी खातीर हर एकल्याक विविध तरान हो वावर करनाचें आनी त्या मारीफात तांचे थबेन आशिल्ल्यांक मार्गदर्शक जावचें जिविताची माऊल्या दिवचें क्रिस्ती माऊल्या दिवच्या ह्या हर एक शिक्षक शिक्षकी ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया सुमयान तांकां आपोवच्याक अभिषेक करच्याक त्या सर्गींच्या जानवायन तांकां भरच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें तेतून आमचे दोनी हात ह्या सर्व शिक्षक शिक्षकी थंय आमी उबान धरया आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसा वर्त्या शिकोनदारा मुखार आसा ह्या सुमयाची जानवाय अगणी जावन आसा ती जानवाय आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक सुमयातान वालता एक वर्तो शिक्षक जावन ताणें हर एकल्याक ती शिकोवन दिली ती जानवाय बापातावन ताका आयली आनी बापातावन आयिल्ली ती जानवाय ताणें उगडापी गेली आज सुमयातावन जानवाय आमकां हर एकल्याक लाभता ती जानवाय ह्या शिक्षक शिक्षकी मारीपात विशेष तरान हर एकल्याक उगडापी जावच्याक तांकां फावो जावच्या खातीर ह्या शिक्षक शिक्षकींक विशेष करपा बेसांवां बरी भलायकी मेळच्या खातीर ह्या घडये आमी समर्पण करया पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमी तांचेर आमी मागया मोगाचें सुमी ह्या पवित्र आत्म्याक तांचेर विशेष तरान पाठोवन दी ताच्या त्या 12 फळांनी देण्यांनी तांकां बरोवन दी जानवायेचें देणें वर्त्या मापान तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या घडये तांकां अभिषेक करच्या खातीर ह्या शिक्षक शिक्षकी खातीर आमी तांकां समर्पण करया आमी विद्यार्थीनी आमी भुरग्यांनी ह्या शिक्षक शिक्षकींक दिवचे गुरुदक्षिणे जावन आसा मागचे तांचे खातीर ह्या घडये आमी दिवया तांकां ते गुरुदक्षिणे आनी तांचे खातीर मागया विशेष तरान मोगाचें समर्पण करा तुमकां शिकप दिल्या हर एक शिक्षक शिक्षकींक सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा जावं आत्मीक संवसारी शिकप दिल्या हर एक तांचे खातीर मागा ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी विशेष तरान देवून येवंक तांकां अभिषेक करच्या तांकां मात्र न्ही तांची कुटुंबाय अभिषेक जावच्या तांकां पवित्र करच्या आशिर्वादांनी भरच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें विशेष तरान मागया पातयेनीन भावार्थान मागया आमच्या काळजान जावन आमी मागया उपकारी मनान आमी मागया मोगाचें विशेष तरान मागया सुमया कडेन ताच्या आत्म्याक वचूंक अभिषेक करून तांकां आमी अभिषेक करच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडये आमी मागया मोगाचें Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, anoint them, anoint them, anoint Lord Jesus through your Holy Spirit, anoint them, anoint them, fill their life with wisdom, fill their life with wisdom, fill them Lord Jesus, so that they are able to be like you and better teachers, and thus they be able to
Guide the children in a better way. Bless them abundantly. Anoint them, Lord Jesus. Touch them, Lord. Touch their families. Be with them, Lord Jesus. Sumia Jesu yagadiye abhisheka sumia. Abhisheka sumia nanga. Apodariye ka शिक्षक नका बरी भलाई की मोतिक समाधान सुंदर की सुमिया तुझे कृपे नंगा अभिषेक सुमिया तुझे सत्य नंगा अभिषेक सुमिया हर एक क्लास नंगा राव सुमिया नंगे दुख आंपु सुनगा सुमिया नंगे कष्ट नंगे वजे हालू कर सुमिया नंगे बगले राव सुमिया नंगा अग्नि जानवाइन बस सुमिया नंगे तबे निले तबरके जीवित रूपित करो नंगा कृपा दी सुमिया आशीर्वाद दी सुमिया आशीर्वादानी बस सुमिया तंजा कोट माग तनी का चेता वाव राख तनी दिव जाते सेवे का प्रतिबद्धता तंजा कोट माग हर एक का संदेह की आशीर्वादित कर सुमिया अपोर जेसु सुमिया तुझे कृपे ना अभिषेक कर सुमिया तुझे कृपा रंगा परो सुमिया anoint them Jesus touch them Lord Jesus touch them bless them abundantly Lord bless them Lord Jesus thank you Jesus thank you for the gift of all these teachers the faith formative Lord Jesus we thank you we praise you Lord Jesus we adore you Jesus we adore you thank you Jesus bless them Lord Jesus Argandu ka sumiyan Jesus Bhagulab ka sumiyan Jesus Aradandu ka sumiyan Jesus Namandu ka sumiyan Jesus Vandandu ka sumiyan Jesus Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 वैयक्तिक आमची त्या सवांगिती आसात सुमियेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करुया कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी विशेष तरान मागता म्हणून बसयला त्या व्यक्तीक सुमियेच्या पांयां तळा आमी हाडया तांची त्या सुमियेच्या पांयां तळा आमी हाडया तांचे खातीर विशेष तरान मागया परगांवांत आसल्या आमच्या भावना स्वामी उडास करया कामाची भद्रती सुमी तांकां दिवन दी तांकां तांची जतन करून दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया प्रायवंता पिडेस्त भाव भयणी सुमियेच्या पांयां तळा आमी हाडया तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन कुटुंबाच्या वर्सा वो म्हयनो चलया भुरग्यां खातीर समर्पण केल्लो आज येणे तेणे चलया भुरग्यांचेर अत्याचार आक्रमण जावचें हें चलून आसा ह्या चलया भुरग्यांक प्रामुख्यता मेळोवन तांचो जीव ते मोलादीक देणें म्हणलें समजून ह्या जिवाचें रक्षण हर एकल्यानी करच्या हर एकल्याची मदनां उजवाडावच्या खातीर आनी ह्या चलया भुरग्यांक सुमी विशेष कृपा देण्यांनी बरोवन दी तांची जतन करून दी म्हणून आमच्या कुटुंबांतल्या आनी आमच्या मोगाच्या वळखीच्या हर एका चलये भुरग्यांक सुमयाच्या पांयां आमी विशेष तरान समर्पण करया तांचे खातीर ह्या कडेन सुमया कडेन आमी मागया तांकां आपडच्याक तांकां ताच्या कृपेन सक्तेन भरच्या खातीर आमी मागया आनी कितें मागोवंक आसा वैयक्तीक त्या सवां सक्कड सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया प्रत्येक जण ह्या मारेकार पिडेतावन सुमयेन आमकां राखच्या ही पिडा ह्या संवसारांत पयस वेच्या खातीर परत आज आमी मागया आनी सगळीं त्या सवां मागणी सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करतना सुमयेचें आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें या तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतां Itia boda sakramenta Sustang naman koruya Pubila tiarupa bokla Novioriti adarya Salvon becha ustutvisya Babarta Boltivia Jai Bapa Jai Sputa Ullasani Stutiza Podvi Mahima Sasna Ekastalya Sita Tu kalugancia spirita sama sami navarta. Amen.
तुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सोबाल सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर तूं आमचो वर्तो शिक्षकी तुझ्या सारके शिक्षकी जावन भावार्थाचे शिकाप ह्या संवसाराचे शिकाप दिवच्या हर एका त्या भाव भयणी तुझ्या पांयां तळा परस समर्पण करता तुझ्या गणीस सणवान तांकां बरो तांणी करचे त्या वावुंटीक प्रतिफल दी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादीत कर सदांच सर वायटा विघ्ना अवघडांतले तांकां तूं राखून सांबाळून व्हर आनी त्या मारी पात तुझ्या अगणीस सणवान बरोवन तांच्या तबे नश्यांक सारकें मार्गदर्शन दिवं तांच्या मतीक उस्वाद दी तुझ्या कृपेन तांकां अभिषेक कर तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. उभी रहिए. Erganditau tuka somia setiap moja kalsa. Erganditau tuka somia setiap moja kalsa. Din washimon moje ukar tu sobadun borla boda ananda. Erganditau tuka somia setiap moja kalsa. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.